माते वापरमणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 26 ओळी 40 आणि 7 ते 70 आणि 5 जेजूक धरतात. अशें उलयता थंयच आसतना जुदास 12तलो एकलो थंय पावलो आनी ताचे बरोबर तरवारी आनी टणके घेवन परम याज्ञिकांनी आनी पोरजेच्या जाणट्यांनी धाडलेलो लोकांचो एक व्हड जमो. घातक्यान तांकां अशें म्हणून खुणां दिल्ली, हांव उमो घेतलों, पळय तोच तो ताका धरात. देखून रोखडोच जेजूशी येवन ताणें म्हणलें, नो मान तुका गुरुजी, आनी ताचो उमो घेतलो. जेजून ताका म्हणलें, इश्टा, करूंक आयलाय तें काम तूं कर. तेन्ना ते फुडें सरले आनी जेजूच्या आंगार हात घालून तांणी ताका धरलो. आनी ओचीत जेजू सांगाती आसलेल्यांतल्या एकल्यान रोखडोच आपले तरवारीक हात घालून ती भायर काडली आनी परम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो कानूच कातरून उडयलो. तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, तुजी तरवार तिचे सुवातेर घाल, कित्याक तरवार काडटात ते तरवारीन मरतले. म्हज्या बापा कडेन हांवें मागल्यार तो 12 ओगळीं देवदूतांची लस्करां आतांच म्हज्या आदाराक धाडचो ना अशें तुका दिसता. पूण अशें जावंक जाय म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता तें कशें घडोवन येतलें तर. त्या वेळार जेजून उरपणजीक म्हणलें, तुमी तरवारी आनी टणके घेवन म्हाका धरूंक येवंक हांव कोण पूंड कितें? दिसपट्टो तुमचे मदें बसून हांव देव मंदिरान शिकोवन दितालो तेन्ना तुमी म्हाका धरलो ना. पूण प्रवाद्यांची बरोवपां पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. त्या वेळार सगळे शीस ताका सांडून पळून गेले. जेजू मा धर्मसभे मुखार. जेजूक धरलेलो त्या मनशांनी ताका परम याज्ञिका कायफासागेर व्हेलो. थंय शास्त्री आनी जाणटे एकठांय जाल्ले. पेद्रू पयस थावन ताचे फाटल्यान चलून परम याज्ञिकाच्या आंगणान पर्यान गेलो आनी भितर सरून हाची संपादनी कशी जायत ती पळोवंक कामदारां बराबर बसलो. मुखेल याज्ञीक आख्खे महाधर्मसभे बराबर जेजूक मरणाचें फर्मोण दिवचे खातीर ताचे आड फिर्याद करूंक कोणूय लोटीक आरोपी मेळटीत काय म्हूण सोदताले. पूण सोबार फोटकेरे आरोपी फुडें सरूनय तांकां जाय आसली तसली फिर्याद तांकां मेळना जाली. शेकी 2 जाण फुडें सरले आनी तांणी सांगलें, हाणें म्हणलां, देवाचें मंदीर मोडूंक आनी तें 3 दिसांनी बांदूंक म्हाका पदवी आसा. तेन्ना उबो रावन परम याज्ञिकान ताचे कडेन विचारलें, कांयच जाप दिनाय? हे तुजेर आड ही फिर्याद दितात तें कितें? पूण जेजून जाप काडली ना. आनी परम याज्ञिकान ताका म्हणलें, जिव्या देवाच्यान हांव तुका हुकूम घालतां, सोपूत घे आनी आमकां सांग, क्रिस्त तूं, देवाचो पूत तूं? जेजून ताका परतीपाळ केलो, तुवेंच अशें सांगलें. तर हांव तुमकां सांगतां, मनशाच्या पुताक देव पदवेच्या उजव्या हाता बसलेलो आनी सर्गींच्या कुपां वेल्यान आयलोलो तुमी देखतल्यात. तेन्ना आपलीं वस्त्रां पिंजून परम याज्ञिकान म्हणलें, हाणें देव निंदा केली
साक्षीदारांची आनी कसली गरज आमकां? चोत्राय दोरात. तुमी आतांच देव निंदा आयकोल्या, तर तुमकां कितें दिसता? तांणी जबाब दिलो, ताका मरण फावो. तेन्ना कांय जाणांनी ताच्या तोंडार थिंपी उडयली आनी ताचेर थापटां मारलीं. हेरांनी ताचेर मुठी मारून म्हणलें, आरे क्रिस्ता, तूं प्रवादी मू, तर सांग आमकां कोणें मारल्यान तुका? हांव ह्या मनशाक वळखोच ना. इतल्या म्हणसर पेद्रो भायर आंगणांत बसून आसलो आनी एके चाकुर्णीन ताचे सुरशीं वचून म्हणलें, तुंय गालिलियाकार जेजू बराबर आसतालोय. पूण सगळ्या हुजीर ना म्हणून ताणें सांगलें, तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो. तो दारवंट्या भायर वेताना दुसरे एके चाकुर्णीन ताका पळयलो आनी थंय आसलोल्यांक तिणें म्हणलें, हो नाझरेतकार जेजू बराबर आसलो. आनी ताणें सोपूत घेवन नव्यान ना म्हणलें आनी सांगलें, ह्या मनशाक हांव वळखोच ना. आनीक थोड्या वखतान थंय आसलोल्यांनी लागीं सरून पेद्रूक म्हणलें, दुबावा विणे तुंय तांचे भितरलो एकलो आनी तुजो स्वर भेदूय तुका दाखोवन दिता. तेन्ना तो आपणाचेर शिराप घालून आनी सोपूत घेवन म्हणूंक लागलो, हांव ह्या मनशाक वळखोच ना. त्याच वेळार कोंब्यान साद घालो आनी जेजून सांगलोल्या उतराचो पेद्रूक उगडास आयलो. कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं 3 पावटी म्हाका वळखोनाय म्हूण सांगतलोय. आनी भायर वचून पेद्रू दुखांनी रडूंक लागलो.